For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. ज्यांना एक देवाचा मुनियारी देवाचा सेवक पवित्र आत्म्यान भरून देवाचे उतर दिता तेन्ना काळजाक तुझ्या ऊब मेवता भितर तुझ्या उसवाड येता मन तुझे उसवाडायता कित्याक देवाचे उतर सत जावन आसा and the Holy Spirit is the Spirit of truth. It's the Spirit of truth. जो हम बोलेंगे वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. Hallelujah. Thank you, Jesus. आणि तो उजो तांचेर दिवन येता पवित्र उजो. It was holy fire. It was holy fire. And they actually saw it. आणि ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोललेल्यांच्यात आणि तांच्या तोंडांतल्यान आत्म्य भाशो उलोवंक ती लागली. दुसरे लोक असले ते सगळे तोटाकले तांकां पळोवन. You know what must have happened to them? एक बेबद्या भाशेन ड्रंकडा भाशेन कितली वरां जालेली सकाळची 9 वरां जालेली. ओके yes they were like this बेबद्या भाशेन कितें जालोलें तांकां पवित्र आत्मा तांचे देवून येयलोलो. एका बेबद्याक कितें जाता आपले कुडीचे सोयराणान आसना तो हूंय हा आपली कूड कितें जाता आपल्याक ताका खबर आसना. तेच Jesus said this, the wind will come. You don't know from where the wind will come, but so is everyone that is filled with the Spirit of God. So is everyone. वाऱ्यासारखे, you know, because when the Spirit of the Lord comes you forget who you are. तू विसरता तू कौन पोते हैं, हम भूल जाते हैं हम कौन है. परमेश्वर का वचन हमारे जुबान पर आता है और हम कह देते हैं. सिर्फ जो परमेश्वर बोलता है वैसे ही हम बोलते हैं. Hallelujah. So they were drunk and they had no control over themselves and everybody was looking at them and they didn't know what was happening. And so rose up some people there among them. You know, when the Holy Spirit comes, you know, you will forget about your education, you'll forget about your career, you'll forget about who you are. You know, you'll forget who you are. You'll forget even if you are a big grown up, you know, you are a big highly educated doctor or you are an engineer or somebody big, you'll forget your status. When the Holy Spirit comes upon you, you become like a child. एक ल्हान भुरग्या भाशेन जाता आमी विसरता आमी कोण पळयती. हालेलुया. पूण जेन्ना देव विचून काडटा तो साद्या मनशांक विचून काडटलो आनी व्हड पासून जी मनशां आसा पूण ती भुरग्या भाशेन जायत जाल्यार देव तांकां विचून काडटलो. हालेलुया. आपले काळीज तर खालती करीत जाल्यार खालत्यांक देव
मिचून काटा. जो वो नम्र है, वो दिल में वो नम्र है, उनको ही परमेश्वर चुन लेता है. हालेलुया. और अगर आप नम्र नहीं है और तुम्हारा हृदय में गर्व है, तो वो गर्व को वो हटा देगा, तुम्हें नीचे डालेगा, नम्र करेगा, बाद में तुम्हें चुनेगा. Hallelujah. He is going to humble you. He humbles down the proud and he chooses them. Hallelujah. Say Peter and James and John, they were humble fishermen. फकत ते निस्ते दोरपी मनीस असले, फकत ते खारवी असले. आणि या खारव्यांचेर जेन्ना पवित्र आत्मा येता तेन्ना, my God, everything changes. सगळें बदलता. ते खारवी थिंगासोर असले. Wonder why God took Peter, James and John. I wonder why. It was because they knew nothing. They knew nothing. ते जाणा असले की हांव कांयच नको सुमया. असल्या मनशाक, ल्हान भुरग्याच्या मनाच्या मनशाक ताणें आपले शीस करून दवरलेले. And that day they were all there. Jesus' mother was there. जेजूची आवय थिंगासोर असली. या जम्यान भितर आनी दुसऱ्यो अस्तोऱ्यो असल्यो. हालेलुया. दादले असले आनी अस्तोऱ्यो असल्यो आनी सगळीं जाणां मागणी कोत्ताले. पूण जे देवाक जाय तेच घडटा. हालेलुया. There is no difference between a man and a woman when the Holy Spirit comes upon you. Hallelujah. God will choose you whether you are a man, whether you are a woman. If you say, Jesus, fill me and use me, He will use you. Hallelujah. He will use you. It is people who see. It is people who see. मनीस पळयतात. अरे हे बायलेन हे काम कशें करूंक जाता. मनीस पळयता पूण देव म्हणटा, म्हजो पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी तुमी म्हजे गवायकी जातल्यात. हालेलुया. Men or women, they were all there. And Peter, also Pedro, जाणेन जेजूक नेगार गेलेलो 3 पावटी कॉमन साथ घातलेलो. उगडासा कॉमन साथ घातलो. जेन्ना 3 पावटी पेद्रू नेगार गेलो जेजूक, तोच पेद्रू जो भिवकुटा असलो आपल्या काळजान, तोच पेद्रू जेन्ना पवित्र आत्मा ताचेर देवून येता तेन्ना होच पेद्रू उबो रावता आनीक अशें तो म्हणटा. In Acts 2 verse 14 till 21. Shall we read it? It's good to read the word of God. You all here? Okay. तेन्ना पेद्रून इकरा बरोबर उबो रावलो आनी ताळो उबारून असो उलयलो. ताळो उबारून ताणें व्हडल्यान बोब मारली, व्हडल्यान मुटलें ताणें. हें व्हडल्यान उलोवप इतलें बळान पडटा. कशें जाता पवित्र आत्मा येता तेन्ना. when the Holy Spirit comes, your voice changes. People say to us, sister, your accent changes, everything changes when you are up on stage, because when I am up on stage, it is no longer me but Christ that lives in me. Hallelujah. The Holy Spirit takes control. पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, तब हमको बल मिलता है परमेश्वर की साक्षी देने के लिए. हालेलुया. पेद्रू व्हडल्या ताळ्यान अशें म्हणटा, जुदेवानो आनी जेरुसलेमांत वस्तेक असलेल्या सोमेस्तानो, हे जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. तुमी समजतात तशें ही मनशां बेबदी जावंक नान. ती बेबदी जावंक ना. केन्ना पळयलां न्हू रेतीराक येता तेन्ना कोण पडटा, कोण सोकला पडा, कोण रडटा, कोण हांसता, कोण बोब मारता. हें सगळें जाता जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्ना. म्हज्या मोगाल भाव म्हणून कोण सोकला पडटा तेन्ना तांची खेबाडां कळी नाका. कित्याक पवित्र आत्मो जेन्ना एका मनशाचेर येता तेन्ना आमची कूड सोजमना हे कुडीक कितें जाता तें. जोरी तर कसली पिडा आसा जाल्यार ती भायर सरता. कसलें बांदपास आसा जाल्यार तें तुटोन वता. जायते पावटी मनीस बोब मारूंक लागता. कित्याक पवित्र आत्मा, फकत पवित्र आत्म्याक हुकूम आसा आमचे भितर रिगूंक. आनी जें कितें भितर आसा, जें दूख आसा, जी पिडा आसा, तें भायर काडूंक फकत पवित्र आत्म्याक हुकूम आसा. हालेलुया. So some people will say, तें कशें पडलें, हांव कशी पडना. It is not like that. हे कुडीचे नदरेन पळय नाका, पूण आत्मीक नदरेन पळोवंक शीक. आत्मीक मनीस जावंक शीक. एक कूड आमची एक दीस काबार जातली आनी जे कुडीचे नदरेन पळयता तें सगळें काबार जातलें. आत्मीक नदरेन पळोवंक शीक. Learn to see in the eyes of the Spirit, because you are not just flesh. तूं फकत एक कूड न्हय, तुजे भितर आत्मा आसा आनी होच आत्मो देवाशीन वचोंक जाय. सो आत्मीक जिवंक शीक. हालेलुया. हालेलुया. सो पेद्रू तांकां सोसमायता, ती बेबदी जावंक नान. सकाळची 9 जाल्यान ती सोरोप येवंक नान. पूण जोएल प्रवाद्यान वरवीं जें देवान सांगलोलें तें आतां घडून येता. से आतां घडून येता. तुज्या शेजऱ्याक सांग, टेल योर नेबर, आतां घडून येता. आतां घडून येता. इट्स हॅपनिंग.
इज इट हॅपनिंग? आता घडून येता. कितें घडून येता? लेट्स सी व्हॉट इज हॅपनिंग. निमाण्या दिसांनी, से निमाण्या दिसांनी. ए निमाणे दीस? शुअर? आर यू शुअर? निमाण्या दिसांनी म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, उलयता तो सर्वेस्पर, सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्यो पूत धुवो संदेश दितलीं. पूत धुवो, से पूत धुवो. Men and women, girls and boys. Yes? कितें दितलीं? संदेश दितलीं. संदेश म्हणजे कितें? देवाचें उतर. म्हणजे कितें? प्रिचिंग करतलीं. कोण करतलीं? गर्ल्स एंड बॉयज, men and women. Put and duo. Your sons and your daughters will prophesy. Your sons and your daughters are going to preach the gospel. Hallelujah. Hallelujah. It is the signs of the time, my brothers, my sisters. Those who want to be like Pharisees, they can remain as Pharisees. Hallelujah. The ones who will say women cannot preach, I'm telling you, these are the last days, and the Spirit of the Lord is come upon men and women, girls and boys. Hallelujah. Woo! Girls and boys. My God. See, this is exciting. Church was never supposed to be boring. This is church here. We are having church. Amen. तुझे पुतानी तुझे दुआ संदेश दितलीं. तुमची तरणाटी. Come on, young people. तरणाटी. Clap hands for them. दर्शना पळयतलीं. You're going to see visions. You're going to see visions. आणि तुमची जाणटी स्वप्ना स्वप्नितोलीन. जाणटी means not जाणटी with grey hair. It's not talking about that. जाणटी म्हणजे mature in the spirit. Tarnati means young in the spirit. People who are young in the spirit, they will see visions. Those who are mature in the spirit will dream dreams. स्वप्ना पटोलीन तांकां जेजूची. Thank you Lord. आणि खरेंच त्या दिसांनी म्हज्या गुलामाचेर पर्यंत, दादल्यांचेर तशें बायलांचेर, माय गॉड, हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी ती संदेश दितलीं. सी, हांव म्हजो आत्मो घालतलो आनी ती संदेश दितलीं. People say to us, how you can preach like this? People ask us, how you can preach like this, sister? You know what? I can't preach. I can't preach. अहे तू कितें प्रिचिंग करता सिस्टर? इतले बरें तू प्रिचिंग करता. म्हज्यान प्रीच करूंक जायना, पूण पवित्र आत्मो म्हजेर देवून येता तेन्ना. हालेलुया. हालेलुया. When the Holy Spirit comes, then I can preach, because it is not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. Zechariah 4:6. Thank you Jesus. हांव म्हजो पवित्र आत्मो घालतलो आनी ती संदेश दितलीं. नाव सी, वयर मोळबार हांव अद्भुतां करून दाखयतलो आनी सगळ्या प्रितुमेर खुणा अजापां, रगत उजो आनी दोंगराची खुपां. श्रेष्ठ आनी तेजमोन सोरेस्पराचो दीस उदेंचे आदीं सुर्याचो जातलो. काळोख आनी चंद्रिमाचें जातलें रगत. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेता त्या सगळ्यांक सोडवून मेळटली. Whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेता तांकां सोडवून मेळटली. कितें नांव ताचें? कितें नांव ताचें? तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेता तीच तांकांच सुटका मेळटली आनी सोडवण मेळटली. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, हे दीस आतां जाता, हे दीस आतां घडटा. हे जावन आसा शेवटाचे दीस. जेजूच्या येण्याची खबर जी ह्या पवित्र पुस्तकान बरयलेली आसा आनी जेजूचे गवायकी जे आसलेत ह्या पवित्र पुस्तकान आसा, ते सगळे आतां घडोवन येता. अंतरालाचेर खुणां दिश्टी पडटलीं, जाय ते तुका दिश्टी पडटलें आनी जेजू येतलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव घेता तांकां सुटका मेळटली. जेजूचें नांव, जेजूचें नांव इज द नेम ऑफ जीसस, इज द नेम ऑफ येशुआ, इज द नेम. जेजू ताचें नांव, जेजू क्रिस्ताचें नांव आपल्या तोंडांतल्यान उलो मारता तांकांच सुटका मेळटली. हालेलुया. Hallelujah. Now you see verse 32. Just go to verse 32 and 33.
ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे गवाय. वी आर हिज विटनेसेस. देवान ताका आपले पदवीन स्वर्गार उबारून वेल्या उपरांत बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणेन बापाक कोडलो घेतलो आनी आमचेर धाडलो. तुमी पळयतात. सी वॉट जॉन इज सेइंग हियर. 1 John chapter 1 verse 1. जिविताच्या सोबदा विशीं हो आमचो संदेश. This is our message concerning the word of life. जिविताचो सोबद कोण जावन आसा? जिविताचो सोबद कोण जावन आसा? येशू. तो अरंबाक थावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्याच दोळ्यांनी देखला. ताका आमी थेलून पळयला. ताका आमी आमच्याच हातांनी सांसपिला. आमी ताका चाखला. आमी ताका पळयला. We have seen him, we have touched him, we have felt him. He is the word of life. Hallelujah. ताचे साक्षीदार आमी म्हणटा जावं. ओके. सो हो संदेश म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो, जे जेजून तांकां सांगलें, सगळ्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगट करात. कितें ही बरी खबर? नाव लिसन केअरफुली. लिसन केअरफुली. कितें जावन आसा ही बरी खबर? ही बरी खबर ही की आमी पातकी आसली तेन्ना आमची सोडवण करपाक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो. तुजे आनी म्हजे पातक जेजून आपल्याचेर घेतले. ताचे कुडीचेर आमचे फर्मोण घेतले, आमचे श्राप घेतले, आमची सगळी पिडा आपले कुडीचेर घेवन जेजू कश्टवलो, खुर्साचेर मेलो. तिसरे दिसा तो जिवंत जालो आनी तो स्वर्गार चडून गेलो आनी तो परत येवचो आसा. वी हॅव टू बी विटनेसेस ऑफ दीस थिंग्स. आनी John is saying, आमी याच जिविताच्या शब्दाक, आमी याच जेजूक पळयला आमच्या दोळ्यांनी. आमी ताका हात लायला, आमी ताका सांसपिला. मीन्स वी हॅव टच्ड हिम, वी हॅव टेस्टेड हिम, वी हॅव सीन द मिरेकल्स. आमी सगळी विस्मिता ताची पळयले. आमी जे ताणेन केला आमचे पासत ते सगळे पळयले. आचे साक्षीदार आमी. वी आर हिज विटनेसेस. यू नो वॉट दे हॅड आस्क्ड जीसस. तांणी जेजू कितें विचारलेलें? Acts chapter 1 कितें विचारलेलें? स्वर्गीचे राज ओ तुजी राजवडकी तूं आतां स्थापीत करतलोय, आतां स्थापीत करतलोय. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, Matthew chapter 24 verse 14 says, this gospel of the kingdom shall be preached in all the earth for a witness. ये सोनियाचे शुभ वर्तमान आख्या संवसाराक परगट जातलें एक गवाय की कशें तेन्ना की शेवट येतलो. तेन्ना की शेवट येतलो. हें देवाचें उतर परगट जावपाक जाय. मनशांनी जी कोणेन ताका चाखला, जाणेन ताका अनुभवला, ताणीन सगळ्यांनी साक्षीदार जावपाक जाय. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, that's why I asked you in the beginning, what do you do now that you have met him? Once you meet Jesus, what you do? जेन्ना जेजू तुका मेळटा, जेन्ना ताचो मोग तूं अनुभवता, तेन्ना तूं कितें करता? तुवें आतां एक साक्षीदार जावंक जाय. जो हम बोलेंगे वो सच बोलेंगे और सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे. हमें बोलना चाहिए. We have to speak it out to the people. क्योंकि ये परमेश्वर का संदेश ये सबको मिलना चाहिए. Before Jesus returns back again, the gospel must be preached in all the earth for a witness. My God, do you understand? It's not just for Sister Veronica to preach the gospel. It's not just for me. ये माकस न्हय पूण तुका. आनी हांव कित्याक परगट्टा आनी हांव कित्याक जेजूची साक्षी दिता? कित्याक हांवें ताका अनुभवला. I have tasted him, I have felt him, I have known his love, I know him, he is my God, he is my savior. म्हज्या पातकांतले ताणें म्हाका साल्वार केलें. म्हज्या कश्टांतले, म्हज्या त्रासांतले ताणें म्हाका भायर काडलें. आनी आयज लेगून म्हज्या कश्टांनी त्रासांनी तो आसा. ही इज विथ मी आनी ताची साक्षी हांव दिता ह्या जाग्यार. हालेलुया. पूण हें शुभ वर्तमान फकत परगट करूंक म्हाकाच न्हय, पूण तुका आनी तुका आनी तुका आनी सगळ्यांक जी ताचेर विस्वासता तांकां. हालेलुया. बिकॉज इट सेज इन द लास्ट डेज, whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. जी कोण सोरेस्पराच्या नांवांक उलो मारता तांचीच सुटका जातली. My dear people of God, the name of Jesus has to be glorified. जेजूचें नांव परगट जावंक जाय. Whether you like it or not, one day every knee will bow and every tongue will confess, saying Jesus Christ is Lord. Every tribe, every tongue, every nation, सगळ्या संवसाराक हें नांव गाजतलें. आनी गाजता ह्या वेळार दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम. हालेलुया. भारत के कोने कोने में, गोवा के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम, क्योंकि उसका नाम है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा. हालेलुया. हालेलुया. याचे साक्षीदार आमी जावन आसात.
They were the witnesses. They said, we saw him, we tasted him. जेजू फिजिकली प्रेझेंट असलो तेन्ना तांचे बरोबर चलतालो खायतालो जेयतालो तेन्ना तांणी ताका पळयला. जेजू म्हणटा म्हजे कवायकी जाय. What about the rest of them then? What about Paul? Paul was not there among the 12 disciples. How did Paul become a witness of Jesus Christ? कसो जालो पावलू? सावलू आसा तो पावलू जालो तेन्ना. हालेलुया. कित्याक सावलू देवाच्या उतरान सांगला की सावलू संदेश दिवपी लोकांक त्रास दितालो आनी तांकां जिवीशी मारूंक हुकूम दितालो. होच तो सावलू. पूण सावलूचेर जेन्ना पवित्र आत्म्याची सावली पडटा तेन्ना something happens. When the Holy Spirit touched him, his life was changed, and सावलू आसा तो पावलू जालो. आनी Paul has written the book of Romans and Corinthians and Galatians and Ephesians and all these letters he has written, right? कशें पावलू 12 शिसां बरोबर नासलो तर कशें? कित्याक पवित्र आत्मो ताचेर आयलो. In 1 Corinthians 11:23 he says, I have received from the Lord that which also I have made known to you. I have received from the Lord. Okay, हांवें सोमिया कडसून हें घेतलां. हें हांव तुमकां सांगता की जेजू जे रातीक ताका मारपाचो आसलो ते रातीक ताणें उंडो घेतलो, आपल्या शिसां सांगता तो मुडलो. रिमेंबर दॅट? ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समोरपाची. कम ऑन. Paul was not there with the 12 disciples. How did he know that? You know, it is written there, he had not even met the 12 apostles. तो तांकां मेळूंक पासून नासलो. पूण ताका कशें गवमलें की जेजू जे रातीक ताका मारपाचे आसले ते रातीक ताणें उंडो घेतलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोरपाची आसा. I have received from whom? From the Lord. तशें जाल्यार ताका जेजू क्रिस्त भेट केली. जेजून ताका he met Jesus. Jesus told him. Hallelujah. That is how he knew. You know what Peter says over there? Peter has just said, he quoted Joel. He said, Joel प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा. पेद्रून म्हणलें, पेद्रू तूं कसो जाणा? तूं खारवी मरे. तूं इतलें कशें जाणा? देवाचे उतर इतले बरयलेले आसा म्हूण तूं कशें जाणा? जोएल प्रवाद्यान इतलें म्हटलां म्हणून तूं कशें जाणा? पेद्रू तूं खारवी मरे. तूं शिकोंक नासलेलो? पूण तो जेजू सांगता भोंवतालो. आनीक कितें जालें? पवित्र आत्मो ताचेर आयलो तेन्ना पवित्र आत्मो जावन आसा शेराती, तो जावन आसा आमचो टिचर, तो जावन आसा आमचो बुजवंदार. हालेलुया. तो सगळें आमकां दाखोल कोत्ता. ही शोज एवरीथिंग फॉर अस. पेद्रू खारवी आसलो पूण तरी आसतना ताणें देवाचें उतर सांगलें. खंय कितें बरयलां पळय तें कशें जाता. पवित्र आत्मो येता तेन्ना अशें जाता. We never went to a Bible college. I never went to a Bible college. Who told me this? When the Holy Spirit came upon me, when the Holy Spirit comes upon you, you shall be and I shall be the witness of the Lord. Hallelujah. पेद्रू जेजू क्रिस्ताची गवायकी ताणें दिली. प्रवाद्यांनी अशें बरयलां म्हणून सांगलें कित्याक तो पवित्र आत्म्यान बरोवन ह्या उतराची जाणवाय ताचे भितर गेली. हालेलुया. देव तुका जाणवाय दिता. तुवें फकत येस लॉर्ड म्हणूंक जाय. हालेलुया. जेजून तांकां सांगलें तुमी म्हजे गवायकी जायात. कित्याक आमी ताचे गवायकी जावंक जाय? वाय डू यू हॅव टू बिकम हिज विटनेस? सोडवून घे आनी ओगीच बस. ताका विटनेस म्हणून आनी म्हज्या माकड भाव भयणीनो, तुवें सोडवून चिकून घेतली जेजू क्रिस्ताची. तुका जेजून बक्षिलें एक नवें जिवीत दिलें. आतां तुवें खुशालकायेन बोळान बरोवन दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. कित्याक जरी तो सांगना पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा की आमी भिवकुटी. इफ वी डोंट टेल वी आर कॉल्ड द कवर्ड्स. एंड द बायबल सेज Revelation 21:8 that all the cowards will be going to the lake of fire. Thank you, Jesus. But why does Jesus have to force you? He is not forcing you to tell about him, to force Corina or choice to so. I said to you before, if you love somebody, you will talk about him. If you are the lover of somebody, you will talk about your lover. जेन्ना तूं मोगान पडटा तेन्ना
तुज्या मोग्याची खबर सगल्यांक सांगूंक दिसता. बेस्ट फ्रेंडांक सांग आनी तुका कोण लागीं आहा तांकां सांग सगल्यांक सांगूंक दिसता. जेन्ना तूं मोगान पडटा, जेन्ना तूं काजार जावपाक वयता तेन्ना तुज्या न्हवऱ्याची गजाल, न्हवरो आपली व्हंकलेची गजाल, बरी गजाल सांगता. कोणेन वायट ताका म्हणलें जाल्यार राग येता, रायट. एका मोग्याक कोणें तर वायट म्हटलें जाल्यार तुका राग येता, बिकॉज ही इज योर लवर. हालेलुया, ही इज योर लवर. सो ऑल्सो when you fall in love with Jesus, now that is important. You got to meet him personally. Hallelujah. That is what will change the preaching of every preacher. When they begin to meet the Lord personally, when you have a personal relationship with the Lord, your preaching will change. You will be filled with the Spirit of God. Hallelujah. And your preaching will flow from the intimacy that you have with him, because you are in love with your Lord and you will only speak about him. Hallelujah. He said to be his witness. Hallelujah. Moje gowaiki zatolyat. Thank you, Jesus. Moje gowaiki zatolyat. That is the reason why I don't have to talk about myself. Moje sa sister Veronica kiden kele te sangok noi. Ye ministry kiden kele te sangok noi. Konen kiden kele and konen kiden kele te sangok noi. Poni Jesu Christa tuje katir kiden kela te sangok. My God. We're not to talk about anybody else. We're not to glorify a ministry name. We're not to glorify a sister's or a brother's name or anybody's name. We have to glorify the name of Jesus. Hallelujah. Konache gowaiki Jesu Christache gowaiki. Jesu sala moche gowaiki za. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Some people say this. थोडी जाणां अशें म्हणटा की सिस्टर सायबिणीक मानिना, ऑर सिस्टर जेजूचे आवयक मानिना. जेजूचे आवयक आमी मानिना जाल्यार हें शुभ वर्तमान फोट न्हय. हें शुभ वर्तमान आमी फोट कोता जरी तर आमी जेजूची आवयक मानिनान जाल्यार. कित्याक जेजूची आवयक देवान विचून काडलोली, तिका आवय जावपाक जेजूची, रायट? करेक्ट? सो ती जेन्ना ती आंकवारी असली तेन्ना तिच्या कुशिव्यान जेजू आयलो. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूज अबाउट द गॉस्पेल. कित्याक जेजू मनीस जालो पूण जेजू मनशा भाशेन न्हय आसलो. मनशें कितें ताका पातोक नासलें. पातका विणे तो आयलो. तो पातका विणे ह्या संवसारान येवच्याक घोवाचो आनी बायलोचो संबंद नाका आसलो देवाक. ताका लागून जुजे मरी अशीम काजार जावच्या आदींच देवान आज बुडव्याक धाडल्या तिचेशीन आनी म्हणलें तूं जातोली आवय संवसाराच्या सोडवणदाराची. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी हो सोबत मनीस जालो तिच्या कुशव्यान. पूण जेजून सांगलां मोशे गोवायकी जा.